ह्यो चारूय ज्यो गाडयो आसात मर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिल अंडर 14 फायनान्स कमिशन दिले घेतात. सगळ्यांक खबर आसा मर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिल आनी फंड आसले जाल्यार आनीकूय बरे वास्को मुर्मुगांव सगळे तालुक्यान काम करपाचें. आता प्रयत्न सरकाराचे असे आसा जाता तितले सेंटरा कडेन सोन फंड्स हाडून जास्त काम करपाचें. आनी म्हाका दिसता आमचे बाब दाजी MLA जाला तेन्नासून आनी बाब लिओ चेअरपर्सन जाला तेजे सांगाता सगळे कावन्सिलर बरें काम करता. म्हाजो तरी पूर्ण फाटिंबो तांकां सदांच आसा. हेच भाशेन काम जातलें. आनी म्हाजी एकूच विनंती मर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिल आनी हांव म्हाज्या पंचायतीकूय तेंच सांगता, पंचायत बॉडीज दे हॅव टू कलेक्ट वॉट इज ड्यू टू देम. पीपल आर नॉट पेईंग. कितले ड्यूज पेंडींग आहा ते येयल्यार कितले पयशे येतले. हें काम तेणी ऑन अ वॉर फुटींग करपा जाय. सिम्पली बिकॉज आमकां सेंटरा कडेन फावो ते पयशे येयना. वेन यू डोंट कलेक्ट मनी यू गेट लेस मनी. ते म्हणटा फर्स्ट यू कलेक्ट युअर मनी. आमकां पंचायतीन तरी तशें सांगता सेंट्रल बॉडी सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स. तेन्ना एक तेणी ड्रायव्ह करपाचो कितें पेंडींग आहा तें घेवपाचें. वन टायम सेटलमेंट खंय करपा मेळटा तें करून जायते ड्यूज पेंडींग आहा जाल्यार कन्सेशन दिवपाचें. नाजाल्यार कितें जाता इंट्रस्ट तेजेर कंपाउंड इंट्रस्ट तेजेर पेनल्टीचे वयर पेनल्टी it becomes impossible for people also to pay. So work out something practical and clear your slate अशें म्हाजे तेंचे कडेन विनंती. दुसरें हांव मुद्दम सांगपाक सोदता बाब दाजी सलकर MLA आसा तेन्नासून म्हाजे कडेन मागणी करीत आसा बस स्टँडाचे आनी अशे इतर कितले इश्यू आसा जे वास्को लागता आख्या मुर्मुगांव तालुका लागता. खात्रेन सांगता काल हांव नितीन गडकरीजी मेळ्ळो तेन्ना तेणें म्हाका सांगलां 16चे 16 बस स्टँड करून दिता. ओली बस स्टँड तांकां हँडओवर करपा जाय, लँड हँडओवर करपा जाय. सरकार एक पयसो ना मोडटा तो पासपोर्ट करून दिता. म्हणजे ही सेईंग युअर बस स्टँड वील लूक लायक अ एअरपोर्ट. इट्स अ व्हेरी गुड थिंग. आनी ते हांव उलयतना समहाव वास्को म्हूण वाक्य येवना. हांव दाजी फुली एश्योर करपाक सोदता टॉपमोस्ट प्रायोरिटी वील ऑल्सो बी टू वास्को बस स्टँड. आनी हांव आतां शॉर्टली विदीन अ वीक वी आर मिटींग इन डेल्ली विथ ऑल द डॉक्युमेंटेशन. माझ्या लोकांक हांवें ऑलरेडी कामां लायिल्ले आसा. वास्को ऑल्सो वील गेट टॉप प्रायोरिटी वास्को बस स्टँड जस्ट लायक द मेन बस स्टँड. इनफॅक्ट ऑल 16 वील गेट प्रायोरिटी. स्कीम कितें आसा वन्स वी हँड ओवर द लँड द सेंटर वील डेवलप विथ देयर ओन फंड्स. द कन्सल्टंट वील कन्सल्ट अस ऑल्सो. तेंचे टॉप कन्सल्टंट अपॉयंट ते करपाचे आसा नामनेचे सारके आनी ते बरे प्रपोजल दितले. द होल थिंग वील लूक डिफरंट. सी वी आर अ टुरिजम स्टेट ना. I had always thought I will change it totally. I have been trying to convince Honorable Surface Transport Minister. I was very happy. Yesterday, even though he was on a holiday, day before yesterday, he agreed to my proposal and he said, "तू इतलो झगडटा तूच घोषणा कर म्हणून म्हाका सांगलें." हांवें ताका सांगलें, "सर, such a big thing. Please you announce." "No, you have been fighting for it. I am doing it for you. Go you make the announcement." म्हणून तूं स्टेटी लागून सदां झगडटा म्हणून. आनी म्हाका तेजे बरोबरूय दुसरे आनी कितलेशे प्रोजेक्ट दिले. 16 बस स्टँड गेले. आतां दाजी म्हाजे फाटी लागलो रे वास्को आपले ना काय म्हणून आपल्या हें टेन्शन जालें. टेन्शन घेवपाची कांय गरज ना. वास्को इज डेफिनेटली दे. नॉट ओन्ली द बस स्टँड्स आर बीइंग डेवलप इवन अदर फंड्स इज गिवींग. आमचे डबोलीम टू वेर्ना जंक्शन पयले 460 crore एस्टिमेट जाल्ली. ते म्हाका सांगताले म्हाजे लोक अरे सगल्यांचे जाले आमचे जावना. इट इज अ बीग एस्टिमेट. डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार जालो. बट अंडरपास आसा दो इट लिंक्स कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. अंडरपास लोक पास जावपा जाय दोनी सायडी ना. हायवे येतले आनी तरी आसता सेम कंजेशन उरतलें. सो वी हॅव एडेड 7 more जंक्शन्स. म्हणजे कोणसुआसून लोक येता, कुट्टाडेसून लोक येता, सांकवाल इगोजे कडेसून लोक येता, कांसालेसून लोक येता. ती सगळीं जंक्शनां आमी घेतलेलीं आसा. ताका लागून लोकांक इनकन्विनियन्स ना जाता. मुर्मुगांव पोर्ट जेन्ना फुली युटिलायज जातलो तेन्ना फूल ट्रॅफिक वयतली आनी आमचे लोक त्रासान पडटले जे हू आर लोकल रेजिडेंट्स. हें ना जावपा खातीर दॅट एस्टिमेट नाव इज गोईंग टू 550 to 600 crore द न्यू DPR which he said within 1 month it will be ready. Within 1 month it will go for tendering and less than 3 months work will start. ते करता म्हणून म्हाका खात्री आसा हें वास्को बस स्टँडूय तेज्या हातानसून सेंट्रल फंड्सान हांव करतलो. हेज्याहून चड म्हायती हांव दिल्ली ट्रीप प्रवास करून ताका मेळोन ऑफिशियल्सां वांगडा येवन तुमकां सगळ्यांक कळीत करता. म्हाका दिसता 407 योद्धा ह्यो आतां कमिशन केल्या ऑनरेबल मिनिस्टरान आनी ह्यो म्हाका दिसता खूब बरे जातले. एकदां थोडे एरियाज आसता थंय आमचे ट्रक्स पावना
आनी त्या खातीर ह्यो ह्यांतल्यो बऱ्यो पडटल्यो. तातूंत भितर ह्यो AC कार्स आसा आनी बऱ्यो आसा, सो इंजिनियर्सांकूय बी एक एकदां आमचे वचपाक गाडयो नासता, सो थंय यूज जातल्यो. म्हाका आनीकूय सांगन दिसता की आनी एकूय फायल आमची पास जाल्या अंडर वेस्ट मॅनेजमेंट, आनी 407 येता आमकां, आनी 2 रिक्षा येता. सो म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटी कडेन अरावंड बरो फ्लीट आसतलो आतां. हांव फक्त तांकां इंजिनियरांक सांगूंक सोदता ते मेंटेनन्स करप खूब इम्पॉर्टंट. नाजाल्यार आमच्यो गाडयो पळयल्यार तुमी आज मोडटा फाल्यां मोडटा मोडत आसता. सो तांचे कडेन इतल्योच रिक्वेस्ट, नव्यो गाडयो येतात तांचे मेंटेनन्सा खातीर एक डेडिकेटेड इंजिनियर तांणी दवरचो आनी काम फुडें व्हरचें. तशेंच आज ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलां तशें बस स्टँडाचें आमकां सगळ्यांक वास्को बस स्टँड खूब गरजेचो, आनी ताज्या फाटल्यानूच आमी सगळे लागले. हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा फाटल्यान ऑलमोस्ट एक 8-8 दिसांनी हांव याद करता तांकां. आनी आज काल जेन्ना 3 डिक्लेअर जाले हांव एक मातसो हें जालो, पूण आज ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलें की 4 बस स्टँड ऑन प्रायोरिटी जातले, बाकीचेय जातले. सो म्हाका दिसता खंय तरी आमचो गव्हर्मेंट सगळ्या कडेन काम करता, आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें डबल इंजीन सरकार आशिल्ल्या कारणान फंड्साचो कांयच प्रॉब्लेम ना. आनी आमचो मिनिस्टर आसा तो GST कावन्सिलानूय आसा, आनी ताचे वयरूय बी सेंटराक पसून बऱ्यो वळखी आसा. सो म्हाका दिसता आमकां मुरगांव तालुकाक मिनिस्टर तो आसा, सो म्हाका दिसता मुरगांव तालुकाक आनी ऑल ओवर द गोवा म्हाका दिसता फंड्साचो प्रॉब्लेम आसपाना. आनी फुडल्या काळान 2-3 वर्सां भितर खुबशे चेंजीस ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटानूच न्ही, पंचायतूच न्ही, पूण खुबशे डिपार्टमेंटांनी आमकां दिसतल्यो. अपॉइंट केलेले आहे सध्या, आणि आम्ही आता आनीक 9 आम्ही आता वेकन्सी घेवपाची, तितून 5 ड्रायव्हर आणि 4 वर्कर घेतले. तितून आम्ही सदीक सुविधा केलेली आहे. ते 4 गाड्यांना ऑलरेडी आम्ही अपॉइंट केले ड्रायव्हर. आमचे स्टाफ आहा न्ही, ड्रायव्हर आहे एक्स्ट्रा आहे ते अपॉइंट केले गाडीचे. गाडी स्वच्छ भारत अभियानान थ्रू 14 फायनान्स आमकां मेळ्ळे ते, आनी त्यो आमी गार्बेजीक थोडी 2 गार्बेजी यूज करतले, आनी 2 आमी मार्केटाक यूज करता. मार्केट भोंवपाक जे कोण भायर इनडिसिप्लीन आसा तांकां काडटले. आनी तशेंच आनी थोडे 1 गाडी आमी एका ड्रायव्ह करपाक. समज हे आमकां म्युन्सिपालिटीक समज खंय भितर गाडी वचना भितर गार्बेज गाडी व्हडली गाडी वचना, त्यो एक गाडी धाकटी गाडी वयतल्यो. तशेंच आमकां जेन्ना आमचे डिमोलिशन ड्रायव्ह आसतले तेन्ना ह्यो गाडी यूज जातल्यो आमचे MI वचपाक.